योकार तुमकां आयज आमी आसा नॉर्थ गोवाच्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमच्या वांगडा हांगा काय आमचे टेम्पोवाले भाव आसात आनी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की नॉर्थ गोवा तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें मूड आसा तो योकार तुमकां आतां लोकसभा इलेक्शन्स आसा 3 कॅन्डिडेट आनी 3 पार्टी आसात सो तुमकां कितें दिसता लोकसभा इलेक्शना खातीर जेन्ना लोक वोट करता तेन्ना तेंच्या मतीन कितें आसतलें वोट एक मारो एक सस्पेंड आसता तो आपल्या कोणाक जावं ताका मारता पूण आमचो हिंगा आतां MLA जेनिफर मनसरात आनी बाबुशी आमी आमचो ऑलरेडी बाबुशाकूच सपोर्ट पूण आतां लोकसभा इलेक्शनाक बाबूश बीन ना ते जस्ट पार्टी जस्ट पार्टी म्हणल्यार आतां तो सद्या BJPक आहाय न्हू हय आमी BJPक सपोर्ट तुमी कॅन्डिडेट पळयना तुमी हय आमी बाबुशाक पळय बाबूशाक हय बाबुशाक ती त्या वद्दान आसा तेन्ना आमी त्या वद्दान तुमचें कशें कितें आसतलें आमचें सेम तशेंच तुमचें सेम तशें तशेंच आहे हय चडसो तालिगांव लोकांचें तशेंच आसता चडशे लोक सगळें तशें नासना सगळे तशें थोडे आसता थोडे आसता हय पूण तुमी पळयतना हांगालो आमदार कोण आसा हय हय मॅडम जेनिफर हय. हय लोकसभा इलेक्शन तुमचो व्यू पॉयंट लोकसभा इलेक्शनाचे म्हणजे आतां जावपाची आसा तेजे म्हाका सरकाराक म्हणजे एक सांगूंक इच्छिता की जे पळय हे कॉन्क्रीट जंगल चल्लां पळय ते थांबोवचे जी झाडां कापपाची चल्ले आसात म्हणजे शेतां पुरयता सगळे बिल्डिंग्योच जाता एक ही आमची एक तालिगांव पंचायत एरियेन 8 फ्लोराच्यो बिल्डिंग्यो जाता थंय कितें तरी विचार करपाचो सरकारान की फुडें जी आमची फुडली पिढी जी येतली तांकां एक झाडां पळोवंक मेळटली शेतां पळोवंक मेळटली गोरवां पळोवंक मेळटली काय ना म्हाका इतलेंच की सरकारान तेजेर एक विचार करचो जे कॉन्क्रीटपणां जी चल्ल्या पळय ती थांबोवची आनी एक लोकांक एक बरी म्हणजे एक अशें वातावरण म्हणजे श्वास घेवपा सारकें वातावरण आसचें फुडें हेज्या फुडें अशें म्हाका दिसता आनी 3 कॅन्डिडेट आसा हय कंपेर केली जाल्यार खंयची तुमकां कंपेर करीत जाल्यार म्हणजे जे डेव्हलपमेंट जाता त्या पर्यंत तरी BJPचेच म्हाका हें दिसता कित्याक जे काँग्रेसीन आमी पळयलें इतलीं वर्सां तेंच्यांनी कितें केलां तें RG तर ते नवीन आसा पूण ते फक्त उलयता करून कांय दाखयना मनशान करून दाखोवपाक जाय कितें तें फक्त उलयलें म्हणून जायना डेव्हलपमेंट तुमी फक्त ओपोज करूंक शकना न्ही गव्हर्मेंट कितें करता तें लोकांच्या बऱ्या खातीरच करता कितें बरें आसा तें बरें म्हणपाक जाय वायट आसा तें वायट आसतात म्हाजें तशें म्हणणें आसा म्हणजे पार्टी रावल्यात BJP RGP 3 कॅन्डिडेट आसा सो त्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आमचे BJPकूच वोट तुमचे तुमचे बी आमी BJPकूच तुमी तालिगांव आमी पयलीं पासून BJPक वोट म्हणजे बापूय आसतलो हांव सुद्दां BJPक कित्याक खातीर BJP तुमी हांव नुक कितें म्हणून सांगू म्हजे पप्पा सुद्दां तेन्ना पासून सांगप पळय आमकां एक BJPक मारूंक जाय परिकाराक मारूंक जाय अशें आशिल्लें परिकाराक आतां आमी आसा शिरीगांव आनी हांगा आमच्या वांगडा कांय वोटर्स आसात 3 पार्टी आतां रावल्यात इलेक्शनाक लोकसभा इलेक्शनाक पार्टी आहा त्यो. सो तुमचें कितें म्हणणें वतून BJP येवपाची शक्यताय आहा हय 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 पार्टी RGP बीन ना ती हांव सांगूंक शकना ती हय ते सापड कोण ना न्हू तिका हय ताका लागून सांगता हय आनी कित्याक म्हणटा तुमी BJP येतली अशें दिसता तुमकां रिजन ते BJP आहा न्हू हिंगासर गोंयान भायर लोक BJP आहा न्हू हय ताका लागून सांगता हय डेव्हलप केला हे दिसता ते BJPन केल्लें दिसता न्हू हे आतां जे फूल विकास हे सगळे सुविधा BJPन हाडली कॅन्डिडेट तुमी पळयना पूण तुमी पार्टी म्हणून आमी मोदी सरकार म्हणून पळयता आमकां मोदी सरकार जाय
कित्याक तेणें इतले सुद्दां केल्ले आहा न्हू ते असले आनी खंयचीच पार्टीन करूंक ना आनी फुडें आनी एक 5 वर्सां दिवं आनी डेव्हलप जातलें कितें सुदारणा जातली कितें तेंची त्या खातीर BJP मोदी सरकार जाय पार्टी कसली पूण BJP सरकार म्हणजे मोदी सरकार आता तुमकां कितें दिसता लोकसभा इलेक्शन कितें जातलें BJP जातली 100%. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं काँग्रेसीन कितें केलें तें लोकांक खबर आसा कितें केलां आनी कितें करूं ना पूण BJP येवन इतलें डेवलप जाल्या कित्याक हांव ऑल इंडिया भोंवपी मनीस कन्याकुमारी ते काश्मीर आख्खे हायवे पळय जाल्यार आनी पळय जाल्यार तेवटेन वचून पळयात इतले डेवलप केल्ले आसा आमी पयलीं कसले त्रास काडले ते आमी जाणा तेन्ना नॅरो रोड आसतना कितले फावट सेफ जाला BJPन केलें तशें कोण करूं शकना BJP इज अ ग्रेट पार्टी सुपर हांव मोदीकूच वोट करतलो 101%. कॅन्डिडेट पोवचो ना नेवर हांव कॅन्डिडेट कोण तो पळोवचो ना पूण जे कोण पळय BJP पार्टीक वतला ताकाच वोट करतलो 100%. काँग्रेस नेवर कित्याक आमी पळयलें तें काँग्रेस पार्टी आसतना कितें जाल्लें आनी कितें जालें पळयलें आमी 500 वर्सां इंतजार केलो राम मंदिराचो तो ह्या वर्सा कंप्लीट जालो आनी जेन्ना 500 वर्सांचो इंतजार आसलो हेजो आमचो राम मंदिराचो इशू तो एक काँग्रेसीन 70 सालान कांयच करूंक ना इतलें काँग्रेसीन सांगलेलें मंदिर वहीं बनाएगा लेकिन तारीख नहीं बताएगा लेकिन मोदी ने क्या बोला है मंदिर भी बनाएगा और तारीख भी बताएगा और 24 में कंप्लीट हुआ 22 को उसका 100% मोदी शिवाय दुसरो कोणूच ना हांगा इतल्या एरियेन म्हणटा तुमी शिवगाम तशें आहा चडशा लोकांच्या मनान नासतले तशें सांगूं शकना पूण 100% मोदी बरें करता ताका बरेंच हे न्हू मोदी सगळ्यांनी बरेंच केलें मोदी सरकारान पळय जें केल्या न्हू तें आनी खंयच्याच गोवोरमेंटान इतलें करूंक ना म्हारगायेचो प्रश्न म्हारगाय आलू वाली हेच्या पयलीं सर्वे केल्लो एवरी 20 years 0 वाडटलो म्हणून पयशे जोडटा लोक पण जोडिना पळय ते लोक म्हणटा आपल्या म्हारगाय वाडली काम करूंक सोदना घरा बसून पयशे मेळटा कितें आमी हांगा कसले श्रम काडटा त्रास काडटा कित्याक डेवलपमेंटाक भुरग्यांची डेवलपमेंट जावंक जाय आमकां एक सोय सुविधा जावंक जाय म्हणून आमी जोडटा सो गरज आहा पयशांची गरज आहा म्हारगाय सरकारान हाडल्यान सगळ्याक पावयला लोकां पर्यंत पावयला त्यो मोदी सरकारान पावयल्या स्किमीचो त्यो सद्या गांवांत पावोंक जाय गांवांत सारक्यो पावना तितकोच प्रॉब्लेम मेन गांवांत खंयच्याच पावना सारक्यो म्हाज्याच म्हणून गांवांत न्हू सगळ्या गांवांत सेम प्रॉब्लेम ही स्कीम आहा ती मेन पावोंक जाय कोण दिना ते इजी कोण सांगना गांवचे सरपंच सांगना कोण सांगना इजी आहा ते दिवंक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमी हय सगळे स्किमी कसल्यो गोवा गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमी आहा ते दिवंक जाय पण ओग आहा तिंकाच मेळटा बाकीच्यांक कोणाक मेळटा आतां तीन पार्टी आसा कितें दिसता पार्टी म्हणजे कितें आहा आतां BJPन सगळे हायवे केल्ले आसा तो ते जे कोणी कॅन्डिडेट आहा न्हू तो कोण आतां केल्लें आसा काम ताका हें करतलो मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता आता आम्ही पावले 6 नांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्याकडे काय वोटर्स असतात लोकसभा इलेक्शन असतात 3 पार्टी रावल्यात एरियन वीस कितें आसता आमचो वीस सर कितें पळय आमी सद्या म्हाका 50 आनी 7 वर्सां जालीं आजून म्हाका कोणें नोकरी दिवंक ना हांव बेकार
मागीर घर कोणा चलता तें हांव जाणा पूण पार्टीचेर विस्वास कोणाचेर दवरना म्हाजो विश आतां हांव करतलो आनी पयलीं सद्दां म्हाजी फकत काँग्रेस पयलीं लगून आनी काँग्रेसी बरोबर कोणाकूच मानना आनी कोणाचोच पार्टीचो हांवें आजून एक पयसो घेवना आनी तांचे उपकार मागोंक गेलोलो म्हाका कोणेंच हेल्प करूंक ना पार्टी आहा पूण आरजी आहा पूण बरी पूण करूंक चिंता पूण ताका फुडें सरपाक कोणाचोच आदार ना एकलो जाता न्हू सांतांद्रेचो विरेश बोरकार तेजे आमचेर कांय उलोवंक जायना कित्याक तो एकलो पडटा फुडें सरपा आहा पूण ताका आनी कोणी जाय आसले मेंबर पूण फुडें तो वयर सरतलो पोगो बील तोच वयर काडटलो आतां आमी पावल्या कुंभरजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमी आयले दिवार स्पेशल एका मनशाक मेळपाक तो म्हणल्यार जेरी एज अ वोटर आतां इलेक्शन्स लोकसभा आनी एज अ वोटर वॉट इज युअर व्यूज ऑन एज अ वोटर आमचे कुंभरजुवाक आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीक आतां इतलीं वर्सां आमचो भाऊ येता बिकॉज कित्याक येता बिकॉज आय फील ताजे बरे मागपी आहा कार्यकर्ता बरे वावुरता आख्या कुंभरजुवाक हार्ड वर्क लायक करता आनी सेकेंडली ताका कुंभरजुवाचें उलयतलो जाल्यार ऑपोजीट पार्टी आसता तितली स्ट्रॉंग ना की वोटी काडपाक आनी आतां कितें जालां हे पार्टीचें उलोवंक पयशे जाल्यार सिन्स आमचो MLA राजेश फळदेसाय काँग्रेसान BJPन गेला सो ताजे एक प्लस पॉयंट आसतलो BJPक ताजी वोटींग वयतली थोडी ओके प्लस आमचो एक्स MLA मडकयर तो BJPक तो सपोर्ट करता ताजे कडेन एक 3,000 प्लस वोटींग आहा ती वयतली मागीर आमचो रोहन बसलेलो आमचो रोहन ताजे कडेन एक आमचे असेंब्ली इलेक्शनचे प्रमाणे तो तर वाजो ताजे कडेन 3,000 सो सिद्धेशा कडेन सिद्धेश नायक आमचो ताजो चॅट वचलो तोय ताजे कडेन पर्सनल आहा हें करचें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या कुंभरजुवान एटलिस्ट 12,000 to 15,000 लीड येवपाक जाय हांव उलय BJPक म्हाका दिसता कित्याक लागून न्ही हांव काँग्रेसाची वेव कित्याक आमी पयलीं एक्स काँग्रेस प्रेजिडेंट आहले हांगासर आमचे कुंभरजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी ड्युरींग एक्स निर्मला सावंत टायम पूण आतां ते भशेन वर्कर ना आमी ते वावुरताले आनी हांव तरी पळयना आय डोंट नो भायल्यान कितें आहा आमचे बट एज फॉर माय नॉलेज लायक आय एम इन पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 25-30 years आनी हांव पळयता पॉलिटिक्स जे उठता बसता पॉलिटिक्सान त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हे आमचे पळय हॉडेगांत आमचे MLA आहले एक्स आनी आतां त्या प्रमाणे भाऊक लीड मेळपाक जाय 15,000 तरी एटलिस्ट 10,000 प्लस तरी मेळपाक जाय हय मेळकूच जाय म्हाका माय वर्ड वेन इलेक्शन जालें म्हणटच म्हाका माय वर्ड 10,000 प्लस येवकूच जाय कुंभरजुवाक सेकेंडली आय एम सेयींग काँग्रेसाक कित्याक वोट जाचना आतां आमचे मायनॉरिटी कॅथलिक्स पळय आहा न्ही ते जायते जाण मायग्रेट जाले अदर कंट्रीज लायक UK आनी घालपाक सो आमचेच हातून दिवाडीन जाय कॅथलीक जायते ना सो देर आर लॉट ऑफ वोटर्स मायनस आमचे काँग्रेसाक पळय ते आतां भायले चडशे लोक आतां कॅथलीक वोटींग आहा भायर तेच आतां बट हे आनी थोडे लोक आमचे कॅथलीक आहा पळय ते आरजी करता कितें असेंब्लीक जाय ते पडले पूण आतां थोड्या लोकांक गमलां की आरजीक लागून तेणे काँग्रेस जाय ते MLA पडल्या म्हूण सो सम पीपल आतां एड्युकेट बरे इंटेलिजंट आहा ते चिंता की आरजीक मारून फायदो ना सो या एंड दे कॅन बी सायलंट वोटर्स ऑल्सो
Yeah, I'm not talking about the overall also silent voters. Yeah, but it's I will not say impossible, but it's difficult to defeat Bahu. That's Sripath Naik. Yeah. दिवार आसा आमी सध्या तरी आणि हांगा आमच्याकडे सिनियर सिटीजन आसा. आतां लोकसभा इलेक्शन आसा, 3 पार्टी रावले, कितें दिसता तुमकां? आतां चडशे तुका 100% म्हणटा ते BJP कुमारजुवा 100% आनी चडशे आतां कितें जाला विरोधी चडशे कोण नायत न्हू आतां कोण उरले तेंचे सगळे काबार. बाकीचे कॅन्डिडेट कोण आहात ते? तो एकूच तो आमचो तो हय तो एकटोच येवन हांगासर थोडेच मातशें कितें हें करून तो गेला. त्या प्रमाणे कोण आहा कोण ना. आतां येतले परत थोड्या दिसांनी एक मातशें रावंड एक मारतले वयतले. काँग्रेसचे फिल्डार कोण ना म्हणटा तुमी? कोण येवंक ना अजून आनी कोण नाय बी ह्या फावटी. फाटल्या फावटी तरी मातशें आसले येताले वयताले कितें करताले. हे फावटी कोणूच येवंक ना. BJP शुअर 195%. शुअर शुअर ताका लागून कितें आहा हे फावटी आनी कितें कामांय करूंक जाय न्हू कितें तरी. हे फावटी तुका आमच्या रस्त्याचें काम हेजें बरी जाल्ली आहा. उदीक पाणी सगळें मेळटा आमकां. अशें कितें हें कशें ना.